आयज म्हाका मातशें जिवाक बरें दिसना सकाळच्यान अशें काल खूब काम जालें दिसता म्हणून आयज हांव कामाक गेल्लें बट देन हाफ डे येयलें हांव. आय नो हांव शूट करता बिकॉज म्हाका अशें दिसलें की शूट करपाक जाय. सो हांव आतां घरा वयतालें बट म्हाका बरें दिसना सो हांव हांगासर येयलां स्टोरान ताकी हांव आतां कितें ज्यूस बी पितलें आनी मागीर हांव घरा वयतलें बिकॉज म्हाका अशें घुंवळिल्ले भशेन शें दिसता. काल म्हाका दिसता चडूच काम जालें हरशीं इतकें केन्ना करूंक नाशिल्लें जें काल जालें म्हजें. सो तोंडान बी दिसता आसतलें तुमकां हांव जाम जाम कशें. सो हांवें घेतला एक हे एक्चुली हांव ऑरेंज ज्यूस पळयतालें बट म्हाका ऑरेंज ज्यूस दिसना खंय सो हांवें घेतला हे आनी आतां येयलात हांगासर सो म्हाका नेस्कॅफे कॉफी बी जाय. सो हांवें ज्यूस घेतला आनी गेल्लें म्हटल्यार ते पळयतकीच सगळें कॅडबरी बी सगळेंच जाय पडटा. जिवाक बरें दिसना हांगासर आनी सगळेंच घेवंकशें दिसता म्हटल्यार चॉकलेट्स बीन. सो आतां हांव हांगासर बसोन पयलीं ज्यूस पितलें मागीर हांव घरा वयतलें. म्हजे पांय बीन सगळेंच दुखता कशें म्हाका दिसता तें रांगोळी घालप बी चड जाली. केन्ना दनपारां बसलेलें हांव रांगोळी घालपाक सांजचे पर्यंत रांगोळीच घातला दिसता हांवें. आनी म्हाका आयज वास्कोय वचपाक जाय आशिल्लें पळयतलें इफ बरें दिसलें जाल्यार हांव वास्को वयतलें नाजाल्यार वयचें ना. पळोवया कशें कितें तें बिकॉज वास्को वचपाक बी गरज आसा बिकॉज म्हाका ब्लावज हाडपाक जाय. लग्नाक वचपाक जाय म्हाका जे आतां पावलें रोखडेंच. सो मागीर ब्लावज हाडून फिटींग करता म्हणसर ताका टायम लागता न्हू ताका लागून म्हाका आयज वचपाक जाय आशिल्लें. इतले दीस टायमूच ना मेळ्ळो. पळोवया कशें कितें तें. सो हांव परत फूल पॅक जालें. तुमी म्हणटली हे आनी कितें कसलो विडियो करता बरें दिसना जिवाक आनी विडियो करता अशें म्हटल्यार बरें दिसना बट म्हाका बरें दिसना बट आतां म्हाका मातशें बरें दिसता. म्हाजी तकली बी सामकी उसळटा. म्हाका आतां मातशें रेस्ट केलें की म्हाका बरें दिसतलें. सो हांव घरा कडेन वचोन मातशें न्हिदतलें आनी आतां ज्यूस पिवन म्हाका मातशें बरें दिसता. हांव वयता पयलीं घरा कडेन आनी मातशें रेस्ट करता. हांव मोस्टली अशें सांगनासतना केन्ना घरा कडेन येयना. सो आयज हांव येयला पळोवया सगळीं घरा कडेन आसा रिएक्शन. बरें दिसना कितें जालें तकली दुखता आंग दुखता जांगडो दुखता कितें जाता. तिका हांवें सांगलें दी तें मातशें म्हाका विडियो काडपाक ती म्हाका सांगता नाका गा खंय दी बरें दिसान फुडें खावपा जाय. जोनी जोनी बरें हे गे मटका कुल्फी नाक म्हाका हे म्हाजें फेवरेट चमचो. आतां जिमी पळय तेंकू तकली उसळटा म्हाज्यान. तूं म्हाका आयस्क्रीम खावय तुमगो मागीर फाल्यां परत सुटी तर ना जेवना गो जेयतलें आनी केन्ना. हांव पयलीं जेयता वाड मुगयलें आयस्क्रीम पयलीं खाता. बरें दिसता म्हाका घरा कडेन येवन. म्हाका इतलोच पाट दुखता आनी पांय बी दुखता. आयस्क्रीम जाय तुमकां छोटू छोटू छोटू. हे माझे बेजार तू हां नानी
हॅलो एवरीवन, कशी आहात तुम्ही सगळी? हांव तुमच्या रुची अँड म्हज्या चॅनलान तुमचं स्वागत आसा गायज. तर आतां हांव वयतालें मार्केटान बिकॉज म्हज्या फ्रेंडाच्या भयणीचें लग्न येवपाचें आसा. लगीन येवपाचें आसा. सो त्या खातीर म्हाका कपडे जाय आशिल्ले आनी म्हाका ह्या फावटी म्हाका साडी न्हेसपाचो प्लॅन आसा म्हजो. तर घरा कडेन अशें म्हाका म्हाजी साडयो आसा बट एकदां घातल्या म्हणटकीर ती परत म्हाका घालूंक शी दिसना. ह्या खातीर आतां मार्केटान वयता आमी पळोवपाक साडयो. बरी सिंपल प्लेनची साडी पळयतलें हांव आनी म्हाका ब्लावज बी जाय तेज्या वांगडा, कित्याक म्हाजो एक गोल्डन ब्लावज आशिल्लो जो ब्लावज आतां म्हाका फीट येयना. तेन्ना हांव खुबूच बारीक आशिल्लें तेन्नाचो ब्लावज तो. आनी एक ब्लॅक कलर आसा तो हांवें कितलेशेच फावटी घातला आनी तेजें फिटींग सारको ना, खंयचे खंय आसा. सो म्हाका एक न्यू ब्लावज बी जाय आशिल्लो आनी एक साडी बी जाय. तर आतां आमी वयता. आतां ऑलमोस्ट 6:30 जाली. आयज खूब लेट जालो. डॅडी बोवाळ घालता. डॅडी म्हणटा इतकें लेट वचप का म्हणून सांगता. आनी भाव आतां जस्ट न्हांवन येयला. ताका हांवें होद्दोळ सांगलेलें भायर सर रे म्हणून, पूण ना, ताका भायर सरपाचें ना. म्हाका तापसाणें खावपाकूच जाय ताका. तो आजून भायर ना सरो, तो आतां न्हांवन येयला. केन्नाच आयकना अशी म्हणून सांगलेलें. भायर सरलो रे, बेगीन यो सकयल. पळय कोणाक चड टायम लागता? चेड्यांक, चेडवांक न्हू. वो माझे हिलो किती म्हणता? अरे माझे हिलो किती म्हणता? माझे जिमी किती म्हणता? माझे नन्नू, माझे पुच्चू, माझे पुच्चू, माझे पुच्चू, माझे उल्लोश बाबा, माझं बाबा बाबा बाबा. हे बाई तुमकां दाखयता हांव. ताका दाखय मरे तूं कितें केलें तें हेजे गळ्यान. हे म्हाजे हे म्हाजे किचेनीचो घुंगरू. हे तुटलेलें किचन रे, किचन कोणा तरी शेणयली. सो हेका एकूच घुंगरू आशिल्लो आनी ते घुंगरू टेबलार दवरलेलो आनी ते वसोन ताका पळयतालो. सो मम्मान ते काडले आनी तेच्या गळ्यान बांदले. आनी तो खूश सामको आसलें. खंय वयता तो कळटा आमकां. तुनू 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 जाता. अरे तुनू 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 जाता म्हाजो नानू. हय ते माजर, आमचें माजर आसा न्हू सिंबा छोटू, म्हाका ताका घातला म्हणून हेकाय जाय ना रे, लसता पळय. म्हाजो इल्लोशे जीव, ती सगळी जाणा म्हाजे इल्लेशे जीव. म्हजो बाबू पळय ताका कितले नखरे तेजे. कितलो टायम लायता, कितले फावटी सांगला. ही आनी कितें हायतूच भायर येयला. चल मम्मा. सो आमी पावली आतां हांगासर, जे म्हाजे मम्मा डॅडी बीन हांगाच येतात मम्मा साडी बी घेवपाक. थंयच आमी येयल्यात शालिमारान वास्को. सो पळोवया कसली साडी मेळटा ती हांगासर. प्लेनशी जाय म्हाका कोण मेळ्ळा हांगा. दिप्ती ज्याच्या भयणीच्या लग्नाक हांव वचपाचें आसा. ही घेऊ चड हेवी कशी आसा, लायट आसा. म्हाका शिवपा दिवपाक वचपाक ब्लावज आतां. सो आतां हांव ब्लावज शिवपाक दिवपाक वयता. हांवें भरलें तेन्ना म्हणटलें तशें. हांव ब्लावज शिवपाक दिवपाक वयता. ना सो हांवें ब्लावज शिवपाक दिल्लो आसा. गळो बी गेलो. सो हांवें ब्लावज शिवपाक दिल्लो आसा. साडी 800 पडली जाल्यार ब्लावज म्हाका 850 पडलो शिवपाक. आय डोंट नो, मम्मा वांगडा येयल्यार बरें आशिल्लें दिसता. म्हाका बार्गेनींग कांयच कळना. आतां हांव लटकन पळोवपाक साडी बी दाखयली हांवें तांकां. सो आतां म्हाका लटकन पळोवपाक वचपाक जाय. सो हांगा लटकन चूज करपाक येयल्लें. बेगीन कसलो घेवं रे हांव. पळय कित्याक लटकन बी घेतले आतां. आतां म्हाका इयरिंग्स आनी कांकणां जाय. म्हाका दिसता लग्न आनी कोणाचें. हांवें इतकं मोडटा ते भशेन म्हाका दिसता की म्हाजेंच लग्न आसा तशें. नरवी मम्मा म्हाका दवरयतली घरा कडेन वचून. ही मिक्स घेता मरे आनी थंयचे खंयचे एक मिक्स घालता. दोन मिक्स करून घातल्या बरें दिसता न्हू. लायक डिस्प्ले आमी आनी केन्ना घालता.
मागीर कितें खावपाक पिया पैसे सेव करतात. पयशे सेव करतात. सो आतां हांवें कांकणा बी घेतली. इयरिंग्स म्हाका आवडोंक ना कांय, सो इयरिंग्स पळोवपाक जाय. अरे कानांतली घेवपाक जाय म्हाका. तूं खंय वयता? हां अशें आमच्या गाडये कडेन वयता मरे आमी. आनी खंय पळय कानांतली जाय म्हाका. चावे हे पळय घे. म्हाजी चावी पळयात. सो आतां ज्योती पळोवपाक वयता. ज्योती बी सगळी ह्या दिसांनी खंय लग्नाक बी खंय ना. सो ज्योती बी सगळी म्हाका मॅचिंग जाय. ना रवी म्हाका पडलेलेच ना. हांव म्हणटा हेका जाय तें करूं. आपूण आपलो मोबायल पळोवनूच चलतलो. आमचें शॉपिंग जालें. फाटल्यान सगळें पळोवंक शकता. सगळे शॉपां बंद जावपाक येयल्या आसा. आनी आतां आमी वयतात पेट पुजा करपाक. आयज सामकें हांव लिटलें. इयरिंग्स बी सगळी घेतली. जस्ट आतां ब्लावज शिवपाक गेल्लो आसा तो घेवपाक एक दीस येवचें पडटलें मदीं. आनी आतां आमी वयतात खावपाक बिकॉज भूक लागला. सद्या म्हाका भूक लागता. कसो काडटलो तूं आतां? थकलेक लागले. हांव बसतात गाडी बंद पयली. स्टॉपार मळा खंय खावया? आनी खंय गावता? सो आमी आतां खावपाक येयल्यात. हां सो आमी आतां खावपाक येयल्यात. तूं कितें ऑर्डर करतलो? फर्स्ट टायम आमी वयर येयल्यात. केन्ना वयर येवंक नाशिल्ली. एवरी टायमार आमी सकयलीच बसतालीं. अन्नपूर्णान येयल्ली आसा. सो आतां फर्स्ट टायम आमी वयर येयल्ली आसा. ताका विचारलें हांवें वेटराक की वयर वचपाक मेळटा जाल्यार. मागीर तो म्हणपाक लागलो हां मेळटा खंय दुसऱ्या वाटेच्यान. सो मागीर येयल्यात. गॅस कितें जालें ना म्हाजी अशी. अभी तूं कितें ऑर्डर करतलो? एक समोसा आनी सेम हाडाय. अरे मागीर ती एकदां गेली जाल्यार मागीर ती बेगीन येयना. आमकां हांगा रावचें पडटलें. बरें लागता. म्हाजी स्मायल पॅक केदी व्हडली ती गायज. तोंडाची की व्हडली स्मायल म्हाजी. टोटल हांवें आयज कितें कितें घेतलें जाणा. हांवें घेतली एक साडी. मागीर हांवें घेतला साडी हांवें घेतली आनी म्हाका ब्लावज शिवपाक दिला हांवें. हांवें कितें घेतली कांकणां घेतली. 2 कलर घेतला. हांवें मिक्स करून घालतलें हांव. आनी हांवें इयरिंग्स घेतला. इयरिंग्स म्हाका खास लायक जावना पूण म्हाका गडबडीन म्हाका इयरिंग्स घेवपाक जाय आशिल्ली. आनी इतलो टायम नाशिल्लो की सगळ्या शॉपांनी भोंवपाचें. सो हांवें इयरिंग्स बी घेतली. आनी हांवें कितें घेतलां आनी हांवें सँडल्स घेतला. म्हटल्यार हिल्स म्हाका चड जाय आशिल्ली मातशें बिकॉज म्हाका मातशें त्या लेवलान येवपाक जाय आशिल्लें. बट म्हाका हिल्स कमी मेळ्ळी. सो एनीवेज हिल्स हांवें घेतली. आनी म्हाका दिसता ना म्हटल्यार हांवें 4000 तरी आयज मोडले. दूख येतात आनी हांव खावपाक येयलां की म्हाजें दूख विसरोवपाक लागून. ऑर्डर येयलें सो हांवें पुरी भाजी केल्ली. तेणें समोसा इज ऑलवेज हांगा पळय समोसाकार समोसा फेवरेट ताजो. समोसा ऑर्डर करता तो बरें. हांवें हें केलां. आनी आमी आयस्क्रीम केल्ली आसा ती अजून ना येवंक. आनी हांव गुलाब जामून बी करतलें बिकॉज म्हाका लायक गुलाब जामून. सर न्हू खूब व्हडलो डिफरन्स आहा. तुमी सकयल वचपाक न्हू अन्नपूर्णान प्लेट बी डिफरंट मेळटा. आनी वयर येता जाल्यार प्लेट बी डिफरंट मेळटा. वयर मेळटा प्लेट. सकयल तरी स्टील प्लेट मरे. गो जावं बट टेस्ट सेम आसा. यम्मी. बारीक जाल्या ह्या दिसांनी. आयज सकाळी बरें दिसनासलें पूण मागीर काम खूब इम्पॉर्टंट आशिल्लें. ब्लावज घेवपाक किंवां शिवपाकूय दिवपाक जाय आशिल्लें न्हू. ताका लागून म्हाका येवपाक पडलें आयज. आतां मातशें बरें दिसता बट म्हजी बॉडी पेन करता स्टील. बट स्टील भोंवता हांव. दोळ बरें सुशेगाद न्हिदलें हांव.
घराकडे येऊन असे खालेली कितें आमी सुशेगाद न्हिदले की डायरेक्ट हांव सोंग सुमार उठलें सोंग कुटून रेडी जावन येयला आमी बिकॉज रेस्टूय इम्पॉर्टंट आसा न्हू म्हणून सो आमची आयस्क्रीम बी येयली विथ फालुदा खावंक फ्रूट सालाद आयस्क्रीम सॉरी आयस्क्रीम विथ कितें फ्रूट सालाद विथ आयस्क्रीम सॉरी गाणी पळय स्नॅप रे सो हांव फटाफट खाता आनी आयस्क्रीम खाता आसतना तुमकां परत दाखयता माझ्या पायान हुंदरान खाल्ले भशेन खाला सो माझे आणि म्हाका गुलाब जामुनूय जाय आशिल्ले सॉरी पोट भरलें म्हाजें पूण ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫೋನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ತಲೆಕಾಗಿ ಈಗ ಹೊಸದಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ माझं काय तुझी का काढलं ನೋಡು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೊಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ್ರೆ ಐತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಮೌನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಮಾಡೋಣ इतकी येता म्हाका आमचे जाले आतां अशी खावपाक लागल्या या मरे बिर्याणी लावली सकयल खूप स्लो उलयला हांगासर आय डोंट नो रिकॉर्ड जाला काय ना तें या मरे म्हणजे बडीशॉप तोंडान घातलेले अजून काबार जावना आता हांव सॉंग्स आयकत वयतले घरा कडेन बट येता आसतना म्हाजे स्क्रीन न्हू हांवें बॉल्सान म्हाज्या कितें म्हणटा ते इयरफोन्स घातल्यात सो हांवें म्हाजे फोन बी त्याच बॉल्सान दवरलेलो पॉकेटान तो स्क्रीन आसता पळय स्क्रीन गार्ड तेका कट येयला आनी ते फुटले स्क्रीन गार्ड बेजार कसो म्हाका दिसता हांवें म्हयन्याक कितले फावटी हांव स्क्रीन गार्डूच घालीत आसता म्हज्या फोनाक घरा कडेन येयले म्हणून कुदे म्हजे बाबा वया कितें ते दीदीक चोती पिती हाडला वय कुये पाव बी येयला भायल्या सो आतां जस्ट घरा कडेन पावला आनी भाव गेलो जिमीक आमच्या चिकन हाडपाक भाव आतां परत गेलो डॅडीन ताका सांगलें मम्मा कितले मोडले जाणा ते घालेन म्हाका दिप्ती थंय गेले मुखार आगो पयशे गो दिप्ती सायडी वचून रावले हांव म्हाका खबर ना दिप्ती हा म्हणून आनी हांव पळय चिंत्ता खंयची साडी गो कितें घेवं करून पयले हेणें दिप्ती न्हिसता हांव बी पयलें आनी मागीर ते म्हणपालें अरे म्हणपालें मागीर हांवें म्हणल्यार तूं हांगा कानातली म्हाका आवडोंक ना पूण हांवें घेतली मे ताका पळया उलयच्या डेयली होते रावन तो भायर पळयता उलयच कितें पळय तूं डेयली भायर आनी हे हांगा छोटू हे वयर हे काका करून येयला वयर कोणे काका केलो वयर माव कितें की गेलें मरे कोण निवळ करतलो दीदी म्हाजो शाणू हे शाणू हा हे मस्त्या मॉम कोण नेलं ते आता पळयता का हे पोचू छोटू तर आयचो व्लॉग हांगा पर्यंतूच तर आम्ही फाल्यां परत मेळया एक न्यू व्लॉगा वांगडा तर बाय गायज टेक केअर बाय बाय म्हजी यूट्यूब फॅमिली चड स्वीट जालें न्हू बाय बाय बाय